नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गिमाळ्या सुटये उपरांत निमणे बुधवारच्या नवीन शिक्षणीक वर्साक जाली सुरवात। सुटये उपरांत शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान भुरग्यां सयत पालकांची गर्दी आयली दिसून। नव्या शिक्षणीक वर्साक आयच्यान सुरवात। कांय शाळांची दुरुस्ती अजूनय जाल्ली ना। पुराय दुरुस्ती सुरू आशिल्ल्या शाळेंत विद्यार्थ्यांक धाडप तरी कशें, पालकांक पडला प्रश्न। खासा रिपोर्ट। बस्तोड्या गुरुवार घरकान्नी सयत घोवाक मारपीट केल्ल्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन केले तिगांक अटक। फुडलो तपास सुरू, तिगांकूय अटक। दवल्ले दिसा उजवाडा फारयली बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी। एकाच सप्तकांत दुसरी घडणूक, पुलीस दुबाविताच्या मागार। गोंयान परतून काडली कोरोनान तकली वयर। 8 सक्रिय दुयेंती, जीएमसीत ना एकूय दुयेंती, सांगता दोतोर राजेश पाटील। अठरा वर्सांत पयलीच फावट आरसीबी आयपीएल वस्ताद। पंजाब किंग्साक 6 धांवड्यांनी हारयत मेळयले जैत। आरसीबीक वस्ताद करपाक विराट कोहली सयत कृणाल पांड्याचे मोलादीक योगदान। आता खबरो विस्तारान। गिमाळ्या सुटये उपरांत निमणे बुधवारच्या नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली। सुटये उपरांत शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान चडशा शाळांनी गडबड आनी गोंधळ दिसून आयलो। कांय शाळांकडेन तर भुरग्यां सयत पालकांची गर्दी दिसून आयली। नव्या शिक्षणीक वर्साक फाल्यांच्यान सुरवात जाता, पूण कांय शाळांची दुरुस्ती अजूनय जाल्ली ना। ताका लागून दुरुस्ती काम सुरू आशिल्ले शाळेंत विद्यार्थ्यांक धाडप तरी कशें असो प्रश्न पालकांक पडला। पळयात पुराय बातमी। ही पळयात मांद्रेच्या आगरवाड्यावेली शाळा। दुरुस्ती काम अजूनय सुरूच आसा। दुरुस्ती खातीर काडून दवरिल्ले शाळेचे पाखे अजूनय घाल्ले ना। महत्वाची गजाल म्हळ्यार शाळा 4 जूना सावन सुरू जातात, पूण शाळेचे दुरुस्तीचे काम अर्दकुटें आसा। शौचालय आणि हेर वर्गांतली कामाय अर्दवट पडल्यात। अशा परिस्थितीत भुरग्यांक शाळेत धाडप तरी कोणाच्या भरवशाचेर असो प्रश्न पालकांनी उपरासला। तुमकां खबर आसतली की जे आगरवाडा हायस्कूल म्हणजे त्यांचे इमारतीचे काम चालू असले आणि फाल्या 4 तारीख फाल्याच्यान स्कुला चालू जाता, तरी अजून जे स्कुलाचे जे काम आसा ते पेंडींग आसा। आणि म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचो सारको दुर्लक्ष आसा, कित्याक ताका खबर आसले की 4 तारखेक ही स्कुलां जातात आणि पावसान मध्ये घालून घेतला हो एक इन्सिडंट दुसरो, पूण तेणी एक पयलीच स्टार्ट करपाक जाय आसले आणि 4 तारखेक अजून त्याचे पयशात जाल्यार जे लायटिंग आसा, जे वायरी आसा ते लावतात। फाल्यां सकाळी जे वायरी आहा ते तेतून करंट जर पास जाय आणि त्या करंटासून जर खंयच्या भुरग्याक जर शॉक येयलो जाल्यार होचो इन्सिडंट कितें जातलो तो ताका खबर आसतली। पूण हेका लागून हांव मातसो गव्हर्मेंटाक जागृत करता की ह्या पेडण्याच्या एरियान सुद्दां मातशें तेचेर नजर दवरपाची आणि जे भिंती आसा ते फिनिशींग सुद्दां ना त्या भिंती। सो मातशें तेचेर विचार करचो गव्हर्मेंटान आणि फाल्यां जे स्कूल जातले ताका लागून मातसो तेचेर विचार करचो। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।
दवल्ले दिसा उजवाडाक पाव घेवपाक आयिल्ले कडेन एका अनवळख्यान एका बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी फारायल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण त्या चोरान सरपळी फारायले उपरांत थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं त्या बायलेच्या घरच्यांनी मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. एकाच सप्तकांत घडिल्ली ही सेगीत दुसरी घडणूक. राज्यात दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. फाटल्या कांय दिसांनी दवरले कोणे तरी एका बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी फारायल्ल्याची घडणूक ताजी आसतनाच मंगळारा दिसा उजवाडे पाव घेवपाक आयिल्ले कडेन आनी एका बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी काडून घेवन चोरान थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं तिच्या घरच्यांनी मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. एकाच सप्तकात सेगीत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. सारको एक्सिडेंट मरे तो 7:30 सुमार जालो. सारको 7 बायल पाव घेवन येता मरे थंयसून रोनी थंयसून पाव घेवन येताली आनी ती फॉर्माशी आसली जाणटी पयली ती फॉर्माशी सकयल देंवताली. देंवता आसतना तेका हें केली ती सोरपय मरे तेणी कितें लायले आनी काटासून कातून वयली. बायकार येयले ते दोग हय. कितें गाडी घेवन येयल्ले काय मोटरसायकल दोग जाण एकलो आसलो खंय तो. आणि सोडपडी घेऊन हय तो सोरपय घेवन गेलो. मागीर बायलें बोड बी मारलो बोड मारली तेणी रोनी ते भायर लेट पावले ते लोक थिंगासर. तेदो सकाळ म्हणून कोण उठनाय न्हू लेट उठताय न्हू. आयज सकाळी दवल्ले हांगा मिंगेलीन कुलासो ही बायल पाव व्हरपाक आयिल्ली सकाळी 7 सुमार दुकानाचेर आनी ती जेन्ना परती वताली तेन्ना एक मनीस बायकाचेर आयलो आनी तिची गळ्याक जी चेन आशिल्ली ती चेन ओडून तो घेवन गेलो आनी तिणे मागीर बोवाळ मारलो. पूण ते लोक जे भायर सरता ते एकठांय जाता म्हळ्यार लेट जालो. तो भुरगो स्पिडीन गेलो. ही घडणूक आयज सकाळी घडल्या आनी अशीच आनी एक घडणूक म्हणजे 25 तारखेक आयताराक सकाळ फुडें अशीच एक बायल मिसाक वताली सकाळ फुडें 6 वरांचेर सुमार. तेन्ना हांगाच आशिल्ले मशिदी कडेन तिजी चेन मारली. तेन्ना तपास जेन्ना चालू जालो तेन्ना CCTV भितर तो दिसून आयलो की हो एकूच भुरगो आशिल्लो. तो जो 25 तारखेक चेन मारिल्ली तो एकटोच भुरगो आशिल्लो. ताणें ब्लू बायक घेवन आशिल्लो आनी ब्लू जॅकेट रेनकोट घाल्लो. हे एक CCTVचेर दिसून आयलें आनी ताणें तिची चेन मारून गेल्या. सद्याक हांगा चेन मारपाच्यो घडणुकांक वाड जाल्ली आसा. हांगचे जे लोक कोणाची चेन मारल्या ताची भुरग्यां सद्या मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ली आसात आनी कंप्लेन दिवपाक लागून हाजी पयलींची कंप्लेन दिल्ली आसा तांणी बी. आनीक तपासाक अजून गती आयली ना. आतां लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा की अशे चेन मारपाच्या घडणुकांक वाड जाता आनी ते सापडनात हाका लागून. आनी दोनूय प्रकरणां भितर एक साम्य आसा तें म्हणजे एकटोच भुरगो हे चेन मारपाच्या हातूंत इनवॉल्व आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकार. कॅब एग्रिगेटराक विरोध करपी थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार मायकल लोबोची भेट घेतली. अस्तित्व तिगून उरपाक जाय जाल्यार न्याय मेळोवन दिवपाचो टॅक्सीकारांनी आमदार लोबोक इशारो दिलो. ह्या प्रश्नावेल्यान आमदार मायकलूय टॅक्सीकारांचेर बरोच तापलो. सरकारा कडेन चर्चा करून प्रश्न सोडयतलो म्हूण टॅक्सीकारांक उतर दिलें. दोन 2018 जेन्ना स्पीड गव्हर्नर इश्यू येयलो आनी तेज्या मागीर गोवा मार्साचो इश्यू येयलो तेन्ना पर्यंत गेली 7 वर्सां जालीं आमी आमदाराच्या दारार येता. आमी आमदाराचें आश्वासन आयकता, घरा वयता. सोल्युशन हे आज पर्यंत जालें ना. सो आयज तेका फायनल विचारून येयल्लें बाबा सोल्युशन जातलें काय ना ती. सो तुमी आयकला मिडिया मार्फत सांगला आमदारान की सोल्युशन करतलो म्हणून. ती गायडलायन्स आनी गॅझेट आहा पळय ती स्क्रॅप करतलो आनी आमचो धंदो गोंयकारांच्या खातीर दवरतलो म्हणून सांगला. पूण तशें आहा ट्रान्सपरन्सी जाय आमकां गटा ट्रान्सपरन्सी दवरया. बट एप इज नॉट अ ट्रान्सपरन्सी आनी एग्रिगेटर इज नॉट अ सोल्युशन. तें सांगपाक आमी आमदारा कडेन येयल्लो. आतां आमदार करतलो काय ना तें आमदाराक खबर आहा. सो आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरूंक जाय जाल्यार आमदार करतलो. आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरपा जाय जाल्यार आमकां सोबयतलो आनी आमी सोंपतना तोय सोंपतलो. इतकें सांगपाक येयल्लें. 7 वर्सां जालीं येता पळय आमदार असो वाटा. 7 वर्सां जालीं आमी येता पांया कडेन येवन आश्वासनांच घेवन वयता. सोल्युशन आज पासून जाल्लें ना. सोल्युशन येतलें म्हणून आमकां दिसता. आमी मागया सोल्युशन येतलें म्हणून. तुम्ही ऑब्जेक्शन घालता काय दिताले आमदाराक तेजेर कितें सांगता? आमदारान सांगला न्हू तुमी कव्हर केला. आमदारान दिलायला लोगो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलांगूट आमदारान सांगला की आपल्या लेटर हेडाचेर गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्साक स्क्रॅप करपाची म्हणून ऑब्जेक्शन घालता म्हणून स्क्रॅप करपाची म्हणून त्या कित्याक म्हणा ती गायडलायन्स येयल्या न्हू. आमकां कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स नाका. आमकां कोण आमच्या धंद्यान
एजंट नाका, कमिशन प्लॅटफॉर्म नाका, हे जे येयला न्हू गायडलायन्स, हे गायडलायन्स प्रमाणे आमी सगळे सोंपतले. with the taxi stakeholder. Stakeholder म्हणजे owner of the taxi. It will be series of meetings if CM agrees. And I have told them those were the days when we were telling the rates in the mouth. कोणानूच सांगताले. Digital नागले. आता everybody is talking about digital India. So everybody should have a rate. Supposing you come from a company, any company who is working in the news and you are flying a taxi has to give you a bill, then only your company will pay you the refund. So there has to be transparency. रेट तोडान जावचे ना. आमी तेच इंडस्ट्रीचे लोक, ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आमी रिलेटेड आहा, आमी जाणा ट्युरिस्ट कितें उलोवन वयता पयले. दिस इज नॉट ओनली वन सेक्टर, लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स आर देयर वीच हॅज टू बी पुट इन प्लेस. ट्युरिजम जर तर गोंयांत जगपाचें आहा फुडें आनी बरें ट्युरिजम येवपाक जाय गोंयांत, जाल्यार आमकां हे सगळे सेक्टरांनी जे कितें लूज एंड्स आहा ते आमकां टायट करचे पडटा. लूज एंड म्हणजे हांव उलयता पळय एक ट्रान्सपरन्सी ऑफ रेट, दुसरें जे इलिगल एक्टिविटीज चलता बिचाचे वाटेन, वेदर इट इज इलिगल टाउट्स ऑर सो कॉल्ड गायड्स जे कस्टमराक मिसगायड करता आनी हूंय व्हरता आनी कितें हें दितलो म्हणटा तें दितलो पयशे घालता, हे सगळे वस्तू सिरियसली बंद जावपाची गरज आसा, नाजाल्यार वी वील सी व्हेरी बॅड डेज इन द फ्युचर. देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रिय कोविडाचे दुयेंती आसात. मात जीएमसीन कोरोनाचो खंय एकूच दुयेंती आशिल्लो. ताका डिस्चार्ज दिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. तशेंच आतां परतून जीएमसीत एकूय कोरोनाचो दुयेंती दाखल जावंक नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. देशात सध्या परतून कोरोनान तकली वयर काडल्या. वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रिय कोविडाची दुयेंती आसात. मात जीएमसीत कोरोनाचो खंय एकूच दुयेंती आशिल्लो. ताका आतां डिस्चार्ज दिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. ऍक्च्युली आमचे कडेन म्हजे कडेन म्हज्या वॉर्डान आय एम लुकिंग आफ्टर कोविड वॉर्ड. सध्या वॉर्डान एक सुद्धा पेशंट ना. ओके बट आय थिंक द पोर्टल इज शोईंग सम नंबर दॅट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम हेल्थ सर्विसेस. ओके. सो स्पेशली पोंडा. But as far as the ward and all is concerned, we are ready waiting for patients. कोण येना सध्या. आमचे एक पेशंट आशिल्लो तो आमी ऍडमिट करून डिस्चार्ज केलो. ओके. सध्या आमचे कडेन एकय पेशंट ना. ओके बरें. मजगती हे विशीं जेन्ना भलायकी संचालनालयाची संचालक दोतोर रूपा नाईक हांकां विचारल्यार तिणें सांगले की गोंयांत कोरोनाच्यो केशी आसतल्योच, पूण लोकांनी भिवपाची गरज ना. कोरोनाचे आसतलेच न्हय, ती एपिडेमिक चलता, पण अशें कन्सर्न ना, सिरियस कन्सर्न ना, अशें आमकां व्हडल्यो केसीस तश्यो ना. ते म्हाका खबर ना ते आयली ते उत्कर्शा बी फोन करून पण ते इट्स नॉट कन्सर्न. तश्यो त्यो केसीस आसतल्योच न्हय, त्यो आसताच केसीस तश्यो येतल्योच त्यो ऑफ एंड ऑन. पण कितें एक्झॅक्ट पोझिशन कितें आतां आसात ना कितें एक्झॅक्टली कितें पळय जगभर केसीस आसा जाल्यार गोंयांत आसपाकूच जायना. पण गोंयांत मेळ्ळें कितें रजिस्टर्ड बी कशें कळटा कितें म्हणटा कितें कोणी रिपोर्ट बी केला म्हणून? ना कांयच कोणें हें करना, कांयच असो कन्सर्न ना. हां ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 18 वर्सांत पयलीच फावट आरसीबी IPL वचतात. पंजाब किंग्साक 6 धांवड्यांनी हारयत आरसीबीन जैत मेळयलें. विराट कोहलीन मॅच जिखोवन दिवपी खेळ केलो. तशेंच कृणाल पांड्यान आरसीबीक वस्ताद करपाक मोलादीक योगदान दिलें. आरसीबीन पयलीं बॅटिंग करतना 9 बाद 190 धांवड्यो काडल्यो. जाप दितना पंजाब किंग्स 7 विकेटींचे बदला 184 धांवड्यो काडपाक शकले.
आरसीबी पहली बार कप जीत रहे 18 साल के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। आरसीबी इस साल कप नाम दे, इस साल कप नाम दे। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट 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 विराट। 18 साल का इंतजार खत्म हो गया अब। विराट कोहली, आरसीबी 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 आरसीबी, फाइनली वी गॉट द कप. Cup has arrived to this one. This is the King Kohli Academy. RCB! Isala Cup Namde! We are very, very, very happy for this movement because it's been 18 years. So we are very happy, and you can see the celebration over there. And yeah, of course, for our Virat Kohli, he has waited for 18 years, and it's great. It's pleasure to celebrate like this. And yeah, of course, we are loyal fans. We are loyal fans to the Bangalore. Of course, you can see this crowd here, because I'm getting emotional, but still, yeah, we are happy. We are happy to be a part of this celebration and everything. Yeah, finally we have achieved. How do we remember this special moment? How do I remember this special? Yeah, I have taken like my mobile phone. Yeah, mobile storage is full now. Full of video. I've taken all the video, and it's like how to express this moment, right? वाडट्या रस्ते अपघातावेल्यान काँग्रेसीन MVR कंपनीचेर फोग काडलो. गोंयांत हे कंपनीचें काम सुरू आसतना जायत्या जाणांचो रस्ते अपघातान जीव गेला. अशें आसतनाय सरकार ओगी आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. वास्को नाफ्त्याची लायन फोडली, मुख्य उदका पायपलायनूय फोडली. अशें आसूनय सरकार MVRाचेर कित्याक कारवाय करिना म्हूण अमित पाटकार विचारता. पेडणे ते दाबोळे धरून फोंड्या मेरेन MVR कंपनीच्या कामात सुरू आशिल्ले सुवातेर मनशांचे जीव गेल्यात. ताका लागून ह्या कंपन्याच्या संचालकांचेर कारवाय करची म्हूण अमितान मागला. या मुद्द्याचेर पाटकरान DGPची भेट घेतली. 30 जानेवारी वो ताणें म्हणलो सरकाराचो जावय M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड म्हणून जी कंपनी आसा ताणें 30 जानेवारी मेजर पायपलायन लायन बस्ट केली. गोंयकारांचे नशीब आणि दाबोले आणि त्या वाठारांत लावपाचे लोकांचे नशीब बरें की त्या दीस त्या लायनीन फ्युएल नाशिल्लें म्हणून. जाल्यार एक व्हडलो डिझास्टर थंय जावपाचो. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 17 एप्रिलाक दाबोले जंक्शनाचेर MES जंक्शनाचेर ताणें मेजर लायन उदकाची जी आसा पळय ती पंक्चर केली. 2 दीस ताणें उदकाची लायन थंय पंक्चर केली. ताचेर कांयच एक्शन जायना. आमचे तिनूय मतदारसंघाचे आमचे फुडारी, आमचे ब्लॉक अध्यक्ष हांणी वचून थंय कंप्लेन दिल्ली, आवाज उठयल्लो, कांयच एक्शन जायना. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 4 मार्चाक जे विशाल मेगामार्ट आसा ताज्या मुखार एक गोंयकार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करतालो, स्वप्नील चिंदारकर, हाजो जीव गेलो. कित्याक लागून गेलो? कित्याक तर त्या कॉन्ट्रॅक्टर M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हाज्या नेग्लिजन्साक लागून बॅरिकेडिंग ताचेर पडलें आनी ताजो जीव गेलो. ताबडतोब आमचे थंयचे सगळे हे फुडारी तांणी वचून 6 मार्चाक ही कंप्लेन थंय फायल केल्ली स्थानीक पुलीस स्टेशनाचेर. सांगिल्लें की ह्या M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेडाचेर सक्त कारवाई जावची, ताचेर सक्त जे सेक्शनां आसा ती लावची, कित्याक गोंयकाराचो जीव गेला. हे केन्ना आतां 4 मार्चाक. पूण हे सरकार, पुलीस डिपार्टमेंट ह्या BJPच्या जाव्याक वाचोवपाक म्हाका दिसता मुखार सरली. मोरगांव बंदर फ्लायओव्हराचेर 300 रुपया टोल वाडयिल्ल्यान थळावे ट्रक धनी बेजार जाल्यात. दर ट्रिपीक 300 रुपया टोल दिलो जाल्यार आमकां लुकसाण जाता म्हूण कांय ट्रक धनी सांगतात. देखून संबंदीत प्रशासनान हो टोल रद्द करचो अशी मागणी थळाव्या ट्रक धन्यांनी केला. तशेंच मुख्यमंत्र्यानूय हातूंत लक्ष घालून तोडगो काडचो म्हूण तांच्यांनी विनवणी केल्या. एक्चुअली आयज 1.5 म्हयनो जालो टोल चालू जावन. हो जो टोल आसा तो आमचेर एक व्हडलो बर्डन जाल्लो आसा. कित्याक एवरी ट्रीप आमची गाडी एक्चुअली चलता जुवारी आणि कळशाक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्टराक विचारलें जाल्यार ट्रान्सपोर्टरान ते टोल कंपनीक उलोवन तेणे ते डिमांड आमचे फूल केला की टोल कंपनी विल पे. पूण आजुनूय हे ट्रान्सपोर्टर आहा हेंच्यांनी आमकां हे म्हणटा कुछ ना कुछ होयेगा, पूण कांयच जावपाचे चान्स ना.
जाल्यार आमी डायरेक्ट कंपनी कडेन उलोवंक शकना. आमी गाडीवाले आमकां जशें हे ऑर्डर दिता ट्रान्सपोर्टर, आमी वचून माल व्हरून पावयता. जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां की आमकां हे 300 खूब व्हडले पडटा, जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टरान बेर करपाचे ऑर कंपनीन बेर करपाचे. जाल्यार ताका खातीर आमी हिंगा येयल्ले आनी आयज आमी ट्रान्सपोर्टरांक आपयलो. आमचे आतां एक कमीत कमी एक 70-80 हजार रुपया म्हाजे जाले पॉकेटांतल्यान गेले. कित्याक 1-1.5 म्हयनो जालो आतां एक फर्स्ट शिपमेंट अजून काबार जावना. जाल्यार आनी हांकां टोलाक पयशे दिवपा आमचे कडेन पयशे ना. जाल्यार त्या हिशोबान आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां आनी ट्रान्सपोर्टरान अजून कांय हें करूना, करेगा म्हणटा कुछ ना कुछ, पूण जावपाचें कांय ना दिसना. जाल्यार आमी तांकां डिमांड केला की आमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा तें तुमी सांगा, आमी गाडयो चालू करता. आनी हें जायना जाल्यार आमचे कडेन पयशे दिवपा जावपाना म्हणून आमी कितके डिफरन्स आसा अमाउंट जाता? 300 रुपीज पर ट्रीप. आमी जर दिसाक 3 ट्रिपी मारता जाल्यार 900 रुपया जाले आनी 27,000 रुपया म्हयन्याक काडचे पडटा. तितले व्हडले आमचे कडेन अमाउंट रोल करपाक आमचे कडेन पयशे ना. कितें अपील आहा? बिकॉज हो ब्रिज बांदल्या उपरांत तुमकां कितें दिसलेलें? ब्रिज बांदतकीर आमकां दिसलेलें की जसो आमचो गडकरी साहेब जे येयल्ले तेंच्यान जे उलयल्ले त्या हिशोबान आमी बरे हॅप्पी आसले की बरो जालो आमकां वचपाक, की तो घाट सोडून हिंगाच्यान वयर चडपाक मातशें बरें जातलें आनी गाडी आमचे चडशे ब्रेकडावन जावपाना. आमी व्हेरी हॅप्पी आसले. पूण हे 300 रुपया लावन हेंच्यांनी आमकां ती हॅपीनेस सगळी काबार करून उडयली आनी आमी आतां रडपाक लागला. तर वचून भरून येवपाक 300 रुपया जर घेता जाल्यार हें एक व्हडलो बर्डन आहा आमचेर. ताका लागून आमी एक अपील घेवन येयल्ले हिंगासर. कोणाक अपील करूंक सोदता? कितें अपील? आमी फक्त ट्रान्सपोर्टराक अपील करूंक शकता. आमी तेजे वयर वचना. पूण आमी एक मेसेज सीएमाक दिवपाक सोदता की हो जो इश्यू आहा टोलाचो, सीएमान मातसो भितर भर घेवपाचे आनी आमचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. मंत्र्याचेर कारवाय जातली काय ना हाचे आमकां मात सुद्दां पडून गेल्लें ना. ह्या मुद्द्याचेर प्रदेशाध्यक्षाक विचारल्यार तो केंद्र नेत्यांचेर आनी केंद्र फुडाऱ्याक विचारल्यार तो हांचेर धुकलता. हे चल्लां कितें गोवा फॉर्वडाचो मुखेली विजय सरदेसाय विचारता. तुमी कारवाय करात नाजाल्यार करूं नाकात, गोंयच्या प्रश्नांचेर पयलीं लक्ष दियात अशें विजयाचें म्हणणें. मडगांव कोसळटा ही वस्तुस्थिती आसा तेन्ना सरकारान ह्या मुद्द्याचेर लक्ष दिवचें अशें विजय म्हणटा. सरकार पळय मरे मंत्र्याक काडप काय ना व मंत्र्याचेर कारवाई करप हो ना हे आमचे बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सांगता. हे हायकमांडा कडेन आहा आनी हायकमांडाचो मनीस जो कोण आयला तो म्हणटा ते आपल्या कडेन ना, ते बीजेपी प्रेसिडेंट प्रदेशाध्यक्षाच्या हातान आहा. सो हाजेरूच कळटा मरे तांचे कॉन्ट्रडिक्शन. ते एकमेकांचेर बॉल उडयतात. तांकां इश्यू हाताळपाचो ना आनी इश्यू हो न्ही. मंत्र्याचेर कारवाई करप हो गोंयाक इश्यू न्ही. तुम्ही कारवाई करा जाल्यार झक मारा. तुम्ही करप ते सगळ्यांक खबर आहा. इश्यू आज गोंयांत कितें आहा? गोंयांत इश्यू आहा की पब्लिकाक असो हेल्थ हजार्ड फेस करचो पडटा. मडगांव कोसळटा. आतां हांव मडगांव कोसळटलें म्हणून 2 वर्सां पयलीं म्हणटालो. ते तुमी म्हाका आसताले, तुमकां दिसतालें हांव दिगंबर बीजेपीन गेला म्हणून हें म्हणटा म्हणून. आतां तेंच जावपाचें आहा. येदी व्हडलें लिस्ट आहा पळय, 2 पडल्या 33 उरल्या म्हणून. सो अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता सरकार गोंयांत आसा काय कितें हें पयलीं सरकारान प्रूव करून दाखोवंक जाय. नाजाल्यार ही इमर्जन्सी कामां कोणें करप? ही सगळी पयलीं करूंक जाय आशिल्ली. हे आतां जातकर आमी धांवतात ते पळोवन सरकार आसासो दिसत ना. काकोडा बाणसाय बस स्टॉप लागसारच्या शेतान गाणयारे उदक साचून दुयेंसां पातळपाची शक्यताय उप्रासला. कोणे तरी कुशीक माती घातिल्ल्यान हे गाणयारे उदक साचला असो दुबाव आसा. तुंबलेल्या प्रदूषित उदकाची समस्या सुटावी करपाक नगरपालिका प्रत्यक्ष पळोवणी करतले आनी संबंधिताचेर कारवाय करतले अशें नगराध्यक्ष प्रसन्न बेंडे हांणी सांगले. काकोडा बाणसाय बस स्टॉप लागसारच्या शेतात घाणयारे उदक साचून दुयेंसां पातळपाची शक्यता उप्रासल्या. कोणी तरी कुशीक माती घातिल्ल्यान हे घाणयारे उदक साचला आसोयेत असो दुबाव आसा. साचून उरिल्ल्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून आशी कुशीकच्या लोकवस्ती साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यता आसा. तुंबलेल्या प्रदूषित उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर नगरपालिका प्रत्यक्ष पळोवणी करतली आनी संबंधिताचेर कारवाय करतले अशें नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे हाणें सांगले. एक्चुअली तुमी नजरेन म्हाका दिसता ते जशें तुवें सांगलां बाबूची सोसायटी ऑपोजीट थंय उदक स्टोर जाल्लें आसा. म्हाका कोण तरी पयर म्हणिल्लें एकट्यान. सो फक्त हांव रावलें कित्याक इन्स्पेक्शन करपाक जाता. कित्याक आमचे जेई आनी सीओ गना ते एक इन्स्पेक्शन करतालो. कित्याक कोणे तरी सायडीच्यान फिलींग केला आनी म्हाका दिसता ते फिलिंगाक लागून ते उदक थंय स्टोर जावन उरलां आनी ते स्टोर ताका लागून ते अशें काळें अशें म्हाका कोणी सांगलां काळें पडलां म्हणून. पर्सनली हांव वचून ते पळयतलो
आनी एक इन्स्पेक्शन करतलो ताजेर मागीर कोण ते नेसेसरी कोण जे फिलींग केलां आनी जे कोणाक लागून जे पोंड जालां ताजेर एक्शन घेतलो. आता ते सद्याक ते उदक वचपाक वाट ना म्हणून ते आसा. सद्याक तुमी म्युन्सिपालिटी कितें एक्शन घेवंक शकता तेजेर? मेन मागीर कितें पयलीं वचून आमी इन्स्पेक्शन करतले जी इवन दो हांव हेल्थाक एक कन्सर्न करतलो हेल्थाक लेटर करतलो ती कित्याक ती सायडीच्या लोकेलिटी आसा ती हेच्या वाडो आसा आनी मेन रोड सायड जाल्ले कारणान ते खंयचो एक इन्सिडंटूय घडपाक शकता कित्याक ते उदक चड स्टोर जाल्लें आसा आनी ते म्हाका दिसता तें उदक पळय जाल्यार अशी साळ नदी जशी जाल्ली खारेबांदार तें उदक स्टोर जालें ब्लॅकआवट अशें तशें जें ब्लॅकआवटचें उदक तें स्टोर जालां म्हणून म्हाका कळूंक आयलां. सो ताका लागून हांव फक्त आमचे जे सीओक तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाक हांव कन्सर्न करून तांकां हांव गोंयचे वचून इन्स्पेक्शन करतलो आनी जे कोणाक लागून जे घडलां जे उदक जे कोणाक लागून स्टोर जालां ताजेर हांव एक्शन घेतलो. आता एक्शन केन्ना जातली? एक्शन हांव पळयता पयलीं वचून इन्स्पेक्शन घेता कित्याक पेपर वर्क आसा हेल्थाकूच म्हाका घेवन वचपाक जाय. हेल्थाक घेवन वचून कित्याक हेल्थ डिपार्टमेंट जाय तातूंत भितर कित्याक ते जें उदक स्टोर जालां तांचोय बीन एक आसपाक वचपाक जाय कितें इन्स्पेक्शन आसतना कित्याक ते तातूंत भितर डेंग्यू मलेरिया ह्यो गोश्टी फुडें घडूंक जायना ताचेर एक नेसेसरी एक्शन आमी घेतले तें कितें घडलां ताचेर. ह्या दिसा जातलें? हय ह्या दिसा जातलें ह्या विका भितर करतलो. रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलाची ऑक्युपन्सी रेट फकत 26% आसा. हातूंत वाड जावपाची गरज आसा. तशेंच हें हॉस्पिटल बस स्टँडा वयल्यान पयस आशिल्ल्या कारणान दुयेंतींक वचपा खातीर खासा कदंबा बशीची सोय केल्या अशी माहिती मडगांव ESI हॉस्पिटलाचो अध्यक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटयेन दिली. हांगा दोतोरांची उणीव आशिल्ल्यान ती लेगीत भरून काडपाचेर भर दितलो अशें दोतोर शेटयेन ह्या वेळार सांगलें. म्हाका अपॉयंट कित्याक केल्लो जर तें हॉस्पिटल आसा सद्या तेची ऑक्युपन्सी रेट 26% आसा ती वाडोवपाची. एक्चुली आमचें गोंयभर ESI डिस्पेन्सरी आसा आनी एकूच ESI हॉस्पिटल मडगांव आसा. सो जेन्ना तांच्यांनी अपॉयंट केलो तेन्ना हांव 2-3 मिटींगी घेतली. एक पयलीं हांव सगळे आमचे जे डिस्पेन्सरीचे डॉक्टर्स आसा तांची मिटींग घेतली आनी तांचें एक कन्सर्न कितें आसलें तें जें हॉस्पिटल आसा तें मातशें आउटस्कट ऑफ मडगांव आसा आमच्या बस स्टँडा वयल्यान. सो बस स्टँडा कडल्यान थंय पेशंटाक वचपाक आनी येवपाक फॅसिलिटी नासली. सो तांच्या खातीर आमी एक बस ऑलरेडी सजेस्ट केला मिनिस्टराक हांवें दिला आनी मिनिस्टरान कदंबाक सांगलें. सो थोड्या दिसांनी बस थंय घालतले. दुसरें म्हणटात तें कितें आसतालें जे आमचे मेडिकल ऑफिसर जे ESI डिस्पेन्सरीन पळयतात सो तांकां कशें आसलें जर पेशंट मडगांव धाडलो जाल्यार इट शील बी सीन बाय कन्सल्टंट. थंय परत वचून जर मेडिकल ऑफिसरान पळयलो जाल्यार त्या पेशंटाक कांय बेनिफीट ना. सो त्या खातीर कन्सल्टंट रेगुलरली आसपाची ती गरज आसा. इश्यूज कितें आसा आमच्या कडेन एनेस्थेटिस्ट एकूच आसा. जर त्या एनेस्थेटिस्टान सपोज रातची इमर्जन्सी जर ऑपरेशन्स केल्यार दुसऱ्या दिसा ही कॅनॉट कम किंवा सर्जन जर ओटीन गेलो त्या दिसा सर्जन OPDकच नासता. सो आमच्या कडेन कन्सल्टंट कमी आसा. प्रॉब्लेम कशें आसा कन्सल्टंट आमी वाडोवंकय शकना. वाडोवंक सरकार आमकां परमिशन दिता प्रोवायडेड तितले IPD वाडपाक जाय. सो हांगा ते अडकलेले आसा. इनफॅक्ट फाल्यां परत आमी त्या हॉस्पिटलान इन्स्पेक्शन करतले. थंय OT आसा ती एक आसा आनी OT एक आसल्यामुळे कितें जाता स्पेशली ऑफ्थॅल्मचे दोळ्याचे ऑपरेशन किंवा ऑर्थोपेडीक ऑपरेशनाक हांगा इन्फेक्शन चान्सीस चड आसता. सो तांकां मातशी स्पेशल दुसरी OT जावची पडटा. सो OTचे ते ACचो इश्यू आसा तो आमी घेवपाक सांगला. ह्यो इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट. सो हे जर कन्सल्टंट वाडले OTची जर ACचो इश्यू सॉर्ट आवट जाले जाल्यार खुबशे गोश्टी सुरळीत जातले आनी परत एकदा पेशंटांक फील जावंक जाय की बाबा आमी ESI हॉस्पिटलान मडगांव गेले की आमचे सगळे फॅसिलिटीज सगळे सोयी सारके जातात. कन्सल्टंट आमकां अपॉयंटमेंट मेळटा. थंय वचून जर मेडिकल ऑफिसर गेलो 1-2दा फिलींग येयल्या तिसरे फावटी तो पेशंट वाचना तो दुसऱ्यांक सांगता काय ना. हांगा जर मेडिकल ऑफिसर पळयता ते MBBSच डॉक्टर कितें फरक आसा. आपणाक जर कोणाक जर कन्सल्टंटाक सांगलें MD फिजिशियन आनी MD फिजिशियन मेळूंक जाय पण खुबशे आमचे कन्सल्टंट कमी आसा. सो असो तो इश्यू आसा वीच आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड द कन्सर्न मिनिस्टर. फाल्यां एक मिटींग जातली बट सून वी आर कमिंग आउट. बस्तोड्या गुरुवार घरकान्नी सयत तिचे घोवाक मारपीट केल्ल्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन मंगळारा राती तिगांक अटक केले. रंगनाथ शेटये, विनोद शेटकर आणि कौशल शेटये या म्हापशेच्या मयडेच्या तिगांक अटक केली. या मारपीट प्रकरणात आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. आमी आसा सध्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हणजे काल सांजेच्या वेळार मोयडा बस्तोरा ह्या जंक्शनाचेर जो विक्टीम आसा विवेक शिरोडकर आणि तांची जी मिसेस आसा जी 3 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसा ह्या दोगांयचेर काल असॉल्ट जालो
आणि याच संदर्भात म्हापसा पोलिसांची तपास जी आसा ही सुरूच आशिल्ली आणि आता अशें कळण्यात येता की ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी 3 जाणांका अरेस्ट केल्ले आसा. जो पयलो अक्यूज आसा रंगनाथ शेटये, तर दुसरो अक्यूज आसा विनोद शेटकर आणि तिसरो अक्यूज आसा कौशल शेटये. या 3 जाणांका म्हापसा पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसा. यात असॉल्ट केसी फाटल्यान अशें कळण्यात येता की आनी काही भुरग्यांचो जो आसा हो असॉल्टीन समावेश आसा आणि म्हापसा पुलीस जे आसा हे तेंची शोधाशोध करीत आसात. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांक कितपर्यंत यश मेळटा आणि कितल्या जाणांका ते अरेस्ट करता पळय ते. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोदी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवीण खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ।